सुरवातेक सगळीं उबी रावया आनी गायन गावया देवाची वेदी सोरी A8 पेज 4 A8 पेज 4. Devace vedi sori avega, Ushakaj sotos plakadito mea, Devaci visvas norun avega, Devaci avega, Tu sos God mojega, Tu visvaci Devaci visvas norun avega, Devaci avega. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो इकोट तुमची सवय आसूं. तुमचे सव्य असो. भाव म्हणून माय मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक हे मिसा समोर मन वांटो घेतना मोजस आनी लिडिया डिसोजा हे आमचे भाव भयणां पासून मागुया आज तांच्या काजाराचो रुपया उत्सव सर्गीच्या बापान तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर बापाचो आशिर्वाद मागुया. 25 वर्सांची यात्रा लांबदीक जायते कितें हे 25 वर्सांनी मोजस आनी ग्लिडिया आनी अनुभवला ताचे खातीर तांचे बरोबर देवाक आर्गां दिवया. मागुया आज खेरीत भाशेन आमचे 13 दियाकन याज्ञिकपणांची मागणी घेतात तांचे खातीर मागुया. 9:30 वरांचेर ओल्ड गोवा स्पिरिच्युअलिटी सेंटर हांगा तांचे लागशिल्ले गोच्छां बरोबरूच ही मागणीची रीत जातली आनी उरिल्ले 6 जाण सांजे 4 वाजता मागुया ह्या तरणाटी याज्ञिकां बसत जेजूचे काळजा सारके ते याज्ञीक जावं. काल आमचे गोंयांत 31 लोकांक ह्या कोविड-19तल्यान मरण आयलें. 2110 लोक नवो केसी सांपडल्यात. मागुया देवा लागीं आमकां हे महामारींतली वाटाय सगल्याकूच भिरांत पडल्या. तरेतरेचे वॉट्सॅपाचेर आमकां मॅसेजीस सोशल मिडिया बद्दल जायते कितें वाचूंक मेळटा आनी आमचें जिवीत अदीक भिरांतीन भरतात. देव आमच्या जिविताचो माज ताचेरूच पातयेवन सगळे तरेचे वायटाचेर झुजूंक आमकां आदार मागुया. हांव पातकी सोपदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनात चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो म्हजो अपराध, अपराध, हो हो म्हजो म्हजो व्हड व्हड अपराध. अपराध. सदभाग घेवन सुदान संकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां बगसोन आमकां सासणेच्या जिविताक पावूंक. आमेन.
प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, तूं बाबार्थ्यांचें जिवीत, कालत्यांची वडवीक आनी बऱ्या मनशांचें सासणीक सूख तुवें उदारपणान भासायलां तें सुखाबरी जिविताचे बोडतेन आमची तानेल्लीं काळजां दादोशी कोर. ही आमची कालती विनंती दोळायेन आयकून घे. आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजोड चलयता सासणांच्या ससनांक. Amen. धर्मदूताच्या इतिहासावेले वाचप. त्या दिसांनी देवाचें उतर शिंपडटालें आनी वाडटालें. आपलें काम सोंपतोच बार्नबास आनी सावलू जेरुसल्याक थावन परतले आनी ताणें आपणा बरोबर मार्कू म्हणलेल्या जुवांवाक हाडलो. आंतोक्येचे पवित्र सोबेन प्रवादी आनी शास्त्र आसले ते हे. बार्नबास, कालो म्हणलेलो सिमाव, सिरिनेचो लुसियस, हेरोद उपराजाच्या भुरगेपणाचो इश्ट मान्या आनी सावलू. एका दिसा ते सर्वेस्पराक बसताले आनी उपास करताले तेन्ना पवित्र आत्म्यान म्हणलें, हांवें तुमकां आपयल्यात ते खेरीत कामा खातीर. बार्नबासाक आनी सावलूक कुशीन काडात. तेन्ना उपास आनी मागणे करून तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. हे भाशेन पवित्र आत्म्यान तांकां पाठयतोच ते दोगूय सेलुसेक गेले आनी थंय तारवार बसून सिप्रूस जुंवेची वाट तांणी धरली. सालामिसाक पावतोच ते देंवले आनी थंय तांणी जुदेवांच्या देवस्थानांनी देवाचें उतर परगटलें. देवाचें उतर हे देवाचे बरोबकार. ह्या देवाच्या उतरार आमचो जबाब हे पुरे जातलो. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. सगळीं म्हणया, राष्ट्र तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दुलाबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे परी मनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलो सोडवणदार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळतले. जबाब, राष्ट्र तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां मुरगटू संतोशाची गितां गावूं, कित्याक तूं न्याय प्रमाणे जोडटी करताय. निती प्रमाणे करताय कर्जाची मनसुबी. पृथ्वीच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयतात. जबाब, राष्ट्र तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्र तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवन आनी सगळीं प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. जबाब, राष्ट्र तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Spora, Zoe sorve spora, Zoe sorve spora, Zoe sorve spora. जेजू म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो कालोखान कळचो ना, चलचो ना. पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो.
sorves pora, soi sorves pora, soi sorves pora, soi sorves pora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबी असो. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. जेजून व्हडल्यान मुळे म्हजेर विस्वास ठेवता तो म्हजेरूच न्हय बगर म्हाका पाठयला ताचेर विस्वास ठेवता आनी म्हाका पाठयला आनी म्हाका पळयता तो म्हाका पाठयला ताका पळयता. हांव संवसारांत उजवाड कसो आयला देखून म्हजेर विस्वास दवरता तो काळोखांत उरचो ना. कोणूय म्हजीं उतरां आयकल्यांत आसतना तीं पाळिना जाल्यार हांव ताचेर कास्तीचें फर्मण मारिना, कित्याक संवसाराचेर कास्तीचें फर्मण मारूंक हांव येवंक ना, पूण संवसाराचें तारण करूंक आयला. म्हाका लेखिना आनी म्हजीं उतरां मानून घेना ताची मुंच भिकोतलो कोण एकलो आसा. जें उतर हांव उलयलां तेंच निमाणे दिसा ताची मुंच भिकोतलें, कित्याक म्हजे उश्टंगी हांव उलोवंक ना बगर म्हाका कितें सांगचें आनी कितें उलोवचें तें म्हाका पाठयलां तें बापान म्हाका फर्मायलां आनी ताचो हुकूम सासणाचें जिवीत म्हूण हांव जाणा. देखून हांव उलयतां जाल्यार जें म्हाका बापान सांगलां तितलेंच हांव उलयतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. म्हजेर विस्वास ठेवता. Believing in Jesus, what does it mean? जेजूचेर विस्वास दवरप म्हळ्यार कितें? भाव भयणीनो, ताचो संक्षेप आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां स्पश्ट मेळटा. Believing in Jesus means believing in His word. म्हजें उतर, म्हजीं उतरां मानून घेवप. म्हजें उतर मानून घेता तो आपलें घर एका खोडपार बांदलेल्या शाण्या मनशा सारको. जेजू स्पश्ट करता, बिलिव्हिंग इन जीसस is putting a strong foundation on His word. Believing in Jesus, जेजूचेर विश्वास दवरप म्हळ्यार to be rooted and grounded in Him. आमची मुळां पाळां जेजूंत घालप आनी आमची मुळां पाळां जेजूंत घालप म्हळ्यार तोच आमकां मजबूत करता, घोटाय दिता ताच्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत मांडूंक. Believing in Jesus means walking in the light. जेजूचेर विश्वास दवरप म्हळ्यार उजवाडांत जियेवप. आनी जो मनीस उजवाडांत जियेता ही इज अ फ्री मॅन. ताचें सगळें स्वतंत्र आसा, ताचें सगळें भिरांत ना, कित्याक जेजू सगळे तरेची भिरांत पयस करता. उजवाडांत चलतलो मनीस जेजूच्या पावलांनी चलता. Believing in Jesus means जेजूचेर विश्वास दवरप म्हणजे सोडवणीचे वाटेन चलप. तो आमकां सोडवण दिवंक आयला. निमाणे दिसात हांव ताका पुनर्जिवन करतलो. कोणाक? जो कोण म्हजेर विश्वास दवरता. म्हणटच ताचेर विश्वास दवरून जियेवप भाव भयणीनो निबेल गरजेचें.
ताच्या उतरां प्रमाणे चलप, तो दाखयता ते उजवाडीक वाटेन वचप आनी तो सासणीक जिवीत दिता तें जिवीत आमी आपणावप. कित्याक जें कितें तो उलयता आनी ताचो संदेश ताका बापाचो तेंको आसा. The words that Jesus spoke have been the words of his father. बापान म्हाका सांगलां तितलेंच हांव उलयतां. म्हणटच ताच्या उतरांक बापाचो शिको आसा, बापाची मान्यता आसा. देखून जेजू म्हणटालो हांव आनी बाप एकूच. भाव भयणीनो, जेजूचेर विस्वास दवरूंक, ताच्या उतरांचेर विस्वास दवरूंक आनी सासणीक जिविताची वाटेर आमची पावलां आमी घालूंक हे मिसांत आमकां कृपा मागुया. बिटोने वेलार गायन गावुया कालबाराचो योद C20 पेज 36. C20 पेज 36. भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकनी मोहिमे आमच्या न्याकी पवित्र विश्वादवा सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा देवा, हे बलिदानांत आमची कालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची अमळीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. हे पवित्र देणे घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगणीत देव सैमांत वांटो दिता. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचेय सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैवश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो, पूण भोव करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्तेचो भजन आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाचे नद्यार उल्हास सगलो संवसार आनी सर्गीच्या सौदलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. मुसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. मुसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेसपरी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात म्हजे रोगताची काल्स. नवे आनी सासनीक करोराचें रगत पातकेचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें बारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगुटया. बापाजी दिशा मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सडबणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटेन वांटो घेतल्यांची दया कर. आंकवार मारी देवाची आनी आमची माई सांगती तिचो पोती भाग्यून झुजे, भाग्यून दोमदूत, आमचो आस्कारी भाग्यून मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगीता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमी जेन्ना जेजूंत रिगलेलीं आसा, जेन्ना आमी जेजूचेर विस्वास दवरून जियेता तेन्ना आमी उजवाडांत आसता. तो जेजू संवसाराचो उजवाड आमकां आपल्या उजवाडांत भरता. येताच्या जेवणांत वांटो घेवन उजवाडाची मनशां कशीं जियोंक आतां आमी सांगतात बापाक उलो मारया. आमचे बापा, तुजें नांव पवित्र आसूं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी अशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाकाय, पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवन शानोत एकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सुरपातकांतली सुटोय आनी सुरवाखंदांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मृतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जीवन जेजूची शांती सदां काल तुमची सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. विशालकाय जेजूची शांती एकामेकाक वांटुया. देवाची शिले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती.
म्हजे विश्वास दवरता तो काळोखान चलतना ताचे सवें आसतलो जिविताचो उजवाड. होच तो जेजू आमच्या जिविताचो उजवाड. तो आमकां आपल्या जेवणान पोसता उजवाडाची मनशां कशी जीव. ताच्या जेवणांत आतां वांटून घेतिली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबर ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. प्लीज प्रसादा वेळार गायन गावुया जेजू म्हज्या देवा. D17 पेज 56. D17 पेज 56. Gesù moja deva, auleta gilchak duka. Gesù moja deva, auleta gilchak duka. Yo moja Gesù, so cleanse moja. Gesù, so cleanse moce, cali saiba, divita tuca. Gesù moja deva, auleta gilchak tuca. Gesù moja deva, auleta gilchak tuca. हे पिढींतली आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण हे मागणें आमी करुया. सोर पदवेदार आनी काकुसारा देवा, तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर भोव करून आमच्या भारतांत कोरोना व्हायरस पिडी खाला कश्टोतऱ्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोवळायेन तूं मानून घे. ही यावशीत सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाला येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो तितली बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोयची येता. बापा, हे पिडेचेर अभ्यास करून विद्यांनी एक वासीन सोडून काडला. ते मनशा कुळाक गुणादीक पडल्यार पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाड दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं.
प्रार्थुया. कोनवळे बाप्पा, तुझ्या देण्यानी तूं आमकां भरताय. आदल्या पातकी चालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बोळडी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन गावुया, देवा कारगा दिवुया. E4 page 78. E4 page 78.